आता खबर विस्तारान वाळपय पालिकेच्या क्षेत्रांत कितल्याशाच सुवातांनी बेकायदेशीरपणान जावपी नुस्त्याच्या विक्रेचो परिणाम नगरपालिकेच्या मार्केटांतल्या नुस्तें विकप्यांचेर जाता। ह्या बाबतींत पालिकेन कागाळ करूनय हाचेर कसलीच कारवाय जायना म्हण नुस्तेकार संतापल्यात। RDX स्को खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। बांदला म्युनिसिपालिटीन बरें आसा पण कितें आसा हांगासर लोक येवंक जाय न्हू। लोक कोण येना, लोक फक्त भायल्या भायर नुस्तें विकता आनी थंयतल्या घेवन वयता। आमी हांगासर कितें करपाचें, हेजेर एक्शन घेवपाची कोणी गव्हर्मेंटान। पेशवाजीत रावून सांगलें आमी हांगासर कितें करपाचें नाजाल्यार म्युनिसिपालिटीक चड करची आसतली जाल्यार आमी नाजाल्यार भायर वचून बसपाचें। असोच आमचे विशय येयला। इतकें नुस्तें हाडून बेस्ट जाता न्हू, वेस्ट जाता न्हू, कोणूच घेयना। डिपार्टमेंटाचे लोक मामलेदारान गेले, आमी PDOन एप्लिकेशन दिली, आमी PDAचेर घातले, तरी कोण एक्शन घेयना। आतां लास्ट उपाय म्हणजे कितें आसा, आमी लास्ट आतां रस्त्यार बसपाचो आमचो विशय येयला, नाजाल्यार हेजेर एक्शन कांयच घेयना न्हू, जाल्यार उपाय ना। आमचो प्रॉब्लेम म्हणजे कितें, जेन्ना हे मार्केट बांदल्या उपरांत आमकां 3 वर्सां तेंच्यांनी भायर दवरले। विश्वजितान आमकां अशें सांगलें की हे बांदिसर सुद्दां तुमचो सोंपो आमी आमकां दिवं नाका म्हणून सांगलो। त्या प्रमाणे तेणी आपलें तिका काम केलें आनी हे मार्केटान हाडल्या उपरांत तेणी आतां कितें केलें, प्रत्येका कडेन बसता म्हणून आमी सगळ्याक एप्लिकेशनां दिली म्युनिसिपालिटी कसलीच एक्शन घेयना। ते कशें जातलें, तो म्हणटा कोण पंचायतीन बसता, तो गाडी घेवन भोंवता म्हणटा आनी आतां सगळे जाण थंय बसता, पूण एकलेच इताल्या उपरांत तो म्युनिसिपालिटीचो कोणूच कामां घाली ना म्युनिसिपालिटीवाले। तेन्ना आमी कितें केलां, आतां डायरेक्ट तांकां सांगून एप्लिकेशन तें प्रूफ आमी दवरलेलें आसा। आमी म्युनिसिपालिटीक परत मेळोंक ना, जे कोणी पावणी घेतल्या पळय सोप्याची ताका आमी अशें सांगलें, तूं म्युनिसिपालिटीक सांग, तेच्या नंतर तुजे आमी पयशे फारीक करता म्हण आमी 3-4 दीस जाले ताचो सोंपो दिवंक ना, कसोच दिवंक ना। आतां येयल्लो ताका परत धाडलेलो हांव परतून। ताका सांगलां तूं म्युनिसिपालिटीचो मनीस हाड, आमकां CO हांगा हाड, जावं कोण आहा आतां मार्केट इन्स्पेक्टर आहा ताका कोणाक हाड, तो हो ना कोण ना तें आमकां लागना न्हू, ताका हाड, तेजे कडेन आमी उलयता। आमी म्युनिसिपालिटी गेल्या उपरांत तो ना हो ना म्हणटा तें आमकां नाका। तेन्ना आमकां तूं मनीस येता तो म्युनिसिपालिटीचो मनीस हाड, तेच्या नंतर तुका आमी पयशे येता। पूण तो निर्णय जायना जाल्यार आमी वचून ते पयलीं बसयले पळय थंयसर हांगा तेंच्यांनी आमकां थंय बसयले पळय, बंद केल्ले तेन्ना रस्त्यार बसयले पळय, तशें बसतले ना तर विश्वजिताचे डायरेक्ट वचून ऑफिसा कडेन थंय बसतले आमी। थंय मार्केट जालात न्हू, आतां आमकां रस्त्यार बसपाक कितें आहा तो आणि 2 जाले आनी मदीं रस्त्यार आनी मार्केटां जाल्ली आसा आनी आमकां हांगा मार्केटान कोण एक भितर येयना। हे गव्हर्मेंटाचें मार्केट आनी हेंच्यांनी कितें केलां, मार्केटान भायर रस्त्यार वता ताका कोणी उठोवंक ना कितें, आनी ताका लागून आमची नुस्तें विक्री जायना कितें। ह्यो आमचो मोठो प्रॉब्लेम जाला, मार्केटान हे कोणूच येयना आनी हाडलेलो आमी भरता आनी सांजचे मागीर उडयतात डस्टबिनां कितें। आमकां अजिबात गिरायक ना। आतां आमकां 35 वर्सां जालीं ह्या मार्केटान आनी मार्केट बांदतल्या टायमार आमकां रोडार बसयलेले आनी रोकडे काडून आमकां भितर बसयले आनी बसली। कायद्या प्रमाणे आमी भितर बसलेले आसा आनी बिन कायद्याच्या भायर बसलेले लोकांक तांकां तेंच्यांनी काडपाची कितें, नाल्यार आमी वचून सरळ रस्त्यार बसतली। म्युनिसिपालिटी काय करिना जाल्यार आमकां गिरायक जाय नाल्यार आमी वचून सरळ त्या रस्त्यार बसतली म्युनिसिपालिटीच्या।